पेक्षा एबिलिटी त्यांच्याकडे किती असतात त्याच्याकडे फोकस केलं वता. राखीव करपाक आवडटा? कोण कोण शिकयता तुमकां ह्यो करपाक? पूनम टिचर. आता तुवें आतापर्यंत कितल्यो केल्या राखीव? समाजाकडे तांकां देव घेव कशी करप ते कळना आणि ताका लागून आमी इश्कोलानूच ताका शेल्टर्ड वर्कशॉप म्हणटा ते आमी उगडटा. हो डे केअर सेंटर म्हणून एक सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटान पयली स्कीम सुरू केल्ली की जांकां जी भुरगीं शिकून जाल्यात आनी तांगेल्या पालकांक आतां शिकून जाल्या उपरांत तांकां सर्वीस मेळनाशिल्ल्यान घरा कडेन उरतात. आमी तर केअर सेंटराच्या अंडर आमी ह्या राखी म्हणत अथवा आकाश कंदील पणट्यो हें प्रोडक्शन आमी तर सुरू केल्लें. स्टेप बाय स्टेप हे ट्रेनिंग तांकां दिलें वता आणि जो पर्यंत 18 वर्षाच्या भुरग्यांक जाता की त्यानंतर खंयच्याय पद्दतीन ते स्वतःचो उदरनिर्वाह आपूण करू शकतले तितले पर्यंत ताका ह्या शाळेन ट्रेन केलें वता. कसल्यो कसल्यो केल्या? कार्टूनाच्यो. आमगेल्या टिचरीची खरोखरच तसली करप म्हणजे की ती तांचे कडल्यान आशिल्ले तांची कलात्मक बरे भशेन वाव दितात. तर हे तांचे आर्ट हे प्रोडक्ट तयार करपाकडे कशें उपयोग पडटले तो विचार करून ते तांचे कडेन वापरले वता. बरो प्रतिसाद मेळटा. लोकूय आमगेल्या त्या भुरग्यांनी केल्ले भांज्यो राखी म्हणून आकाशल्यो म्हणून घेतात दिसना आमकां कुकिंग करतात आनी एक प्रकारचे आपलें सामाजीक दायित्व दाखयतात. 10,000 भुरग्यांनी तयार केला राखीव आणि दुसरो विशेष सांगपाचें म्हणजे 8,000 पर्यंत विकत गेल्यो आमच्यो सोंपल्यो सामक्यो. खूपच सुंदर राखी तयार केल्या म्हणजे ताणी भुरग्यांनी. सगळ्यो राखी ज्यो आहा ती कोण तयार करता? तुमी पयलां आसतलें कशी भुरगीं तयार करता आनी कश्यो तांकां टिचरी ज्यो आहा त्यो गायड करता. ढवळेच्यान स्टुडंटां खातीर विवेक प्रभू.